Hosea, परदेसाचे हाल. Chapter 9. इस्रायला मोजा करूं नाका, दुसऱ्या पोरजां भाशेन खुशाली करूं नाका, कारण शिंदोळकी करूंक तुवें तुज्या देवाक सोडून दिलोय. दर एका खोळार शिंदोळकेची मजुरी घेवंक तुका संतोष भोगलो. खोल आनी कोलंबी तांकां पोसची नात, नवो सोरो तांकां पिवंक मेळचो ना. सर्वेस्पराच्या देसांत तीं आनी जिवची नात. एफ्रायमाक पोत्तून इजिप्ताक वचचें पडटलें आनी असिरियेंत मेळ्ळें जेवण तांकां जेवचें पडटलें. तीं आनी सर्वेस्पराक सोऱ्याच्यो भेटोवण्यो करची नात आनी तांचीं बलिदानां सर्वेस्पराक मानची नात. तीं तांकां जातलीं दूख कोत्तल्यांचें जेवण. तांतलें जेवतात तितलीं मेळ्ळीं जातलीं, कित्याक तांचें जेवण सर्वेस्पराच्या घरांत भितर सच्चें ना. फकत तांचें पोट भरूंक तें उपकारतलें. दोबाजीक परबे दिसा, सर्वेस्पराच्या उत्सवाच्या दिसा कितें म्हूण करतल्यात तुमी? कसली म्हूण देसवाट आपणा फाटल्यान दवरल्या तांणी? आतां इजिप्त तांकां धरून कैदी करतलो. मेम्फीस तांकां पुरतलें. तांचीं शेतां मोळां खातकुतल्यांनी भरोन येतलीं आनी कांटेऱ्यो तांच्या तोंबुनी रिगून वसतल्यो. शिक्षेचें भाकीत केल्ल्यान प्रवाद्याक पिडापीड. शिक्षेचे दीस पावले, फारीकपण घेवपाचे दीस हे. इस्रायलाक हाची बरी खबर आसा. हो प्रवादी पिसो जाला. आत्म्याचे प्रेरणेन हो उलयता खंय. ताची मोत फिरल्या. खरेंच व्हड तुजो गुन्यांव, देखूनच अदीक व्हड तुजी दुस्मानकाय. एफ्रायमाचेर दोळो दवरूंक हो प्रवादी म्हज्या देवाचो पारेकार. पूण सगळ्या ताच्या वाटांनी सुकण्यांक दवरतात तसले ताका फास मांडल्यात, आनी ताच्या देवाच्या घरांत पर्यान दुस्मान ताका रावतात. आदल्या काळार जिब्याक घडलोलें तशें भोव व्हड जाला ह्या मनशाचो भ्रश्टाचार. सर्वेस्पर तांच्या खोटेपणाचो उगडास करतलो. तांच्या पातकांक तो खास लायतलो. बाल पेओरांत केल्ल्या खुणाची शिक्षा. म्हाका इस्रायल मेळ्ळो तेन्ना ओरोण्यान दाखो मेळ्ळोले भाशेन जालें. तुमच्या पुर्वजांक हांवें देखले तेन्ना अंजिराचीं उस्कार जाल्लीं पयलीं फळां मेळ्ळोले भाशेन जालें. पूण बाल पेओराक पावलीं तेन्ना तीं लोजेची सेवा करूंक लागलीं. तीं मोग कोत्तालीं तेच वस्तू भाशेन आपुणूच कांटेल्याची वस्त जालीं. एफ्रायमाची मोहिमा एका सुकण्या भाशेन उडून वेतली. जल्म दिवप ना, गर्भेस्त जावप ना, गर्भ सांबाळप ना, आनी भुरग्यांक जल्म दिवंक तीं पावल्यार पर्यान हीं वाडचे आदींच हांव तांकां तांचे मदलीं काडटलों. हांवें तांकां तशींच सोडलीं जाल्यार कोटा तांचें. एफ्रायम म्हाका तिरा भाशेन दिसतालो, एका बऱ्या मोळार रोयल्लो. पूण आतां एफ्रायम आपल्या भुरग्यांक गोरवां मारतल्याक व्हरून दितलो. सर्वेस्परा दी तांकां कितें म्हूण दितलोय? गर्भ धरूंक शकनात तसले कुसवे आनी सुकीं ओड्डीं तांकां दी. गिलगाल. तांचें सगळें खोटेपण गिलगालाक दिश्टी पडलें. थंय हांव तांचो द्वेस करूंक पावलों. तांच्या वायट कर्तुबांक लागून म्हज्या घरांतलीं तांकां हांव धांवडायतलों. हांव तांचो आनीक मोग करचो ना.
तांचे फुडारी सोगले फितूर. एफ्रायमाक बरोच मार घाल्लो, तांचीं पाळां सुकून गेलीं. तीं आनीक फळां दिवचीं नात. आनी भुरग्यांक जल्मा हाडूंक तीं पावल्यार लेगून तांच्या कुसव्यांतल्या मोगाच्या बालांक हांव मारून उडयतलों. म्हज्या देवाचो tallo तांणी aikunk ना देखून तो तांकां poro ghaltolo आनी तीं राष्ट्रां मोदें parpoll जावन bhonvtolim. देवाचें उतर हें.